सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो माय मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन आयची मिसाची भेट भेटयता देवाक दिन वासून फेल्सी फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. कितें भाशेन युक्रेन देशा पासत शांती मागुया. हें झूज बेगीनूच सोंपूंक मागुया. आमच्या गोंयच्या सरकारा पासत मागुया. तशेंच जायतीं जाणां बरीं नात, जायतीं जाणां ह्या दिसांनी आनीकूय दुयेंत पडलेलीं आसात. तांचे पासत मागुया देवान तांकां पेकोवणीचो हात लावंक आनी हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे मदें कोण व्हड जावंक सोदता तांणी म्हजो सेवक जावचो. सेवा चाकरी करप जेजूची व्हडली आज्ञा आमकां आमच्या जिवितांत. जायते फावटी ही आज्ञा आमी स्वार्था प्रमाणे जियेता बाबा भयणो आनी जेजू आज आमकां उगडास करता. म्हजे शीस तुमी जातलेत ह्या संवसारांत पयलो दुसरो तुमी जावंक वावरी नाकात, पूण सेवे चाकरीचें मन आपणावन सगळ्यांची खालतीकायेन सेवा करूंक तुमी वावरात. हीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. आनी देवाची काकलुतीक उलो मारून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पदकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्य सुदांच्याक वारमारी सगळ्या दोतोरांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या कुटुंबाक मोयपासान सांबाळ. बऱ्या कोरण्यांनी आमची जीण सदांच सुफोड करूंक आमकां शिकय. ह्या संवसारांत तुजी बुजवण आमकां दी आनी सुर्गीच्या सुखाक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवत चलयता ससनाच्या ससनांक. जेरिमियास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरिमियासाच्या दुस्मानांनी म्हटलें, येयात तर जेरिमियासाचेर आड एक नाल बूट सोदून काडुया. तो ना जाल्यार याज्ञिकी विरें उच्चो ना. न्हय म्हूण जाणारांक बुदी विणें आनी प्रवाद्यांक शब्दां विणें उच्चो ना. येयात तो सांगता तें चीत दिवन पयलें आमी आयकुया आनी मागीर ताजेर आमी बोगलांटां घालुया. सर्वेस्परा दोळ्यान म्हाका आयक. म्हजे दुस्मान कितें म्हणटात तें आयक. बरें केलां तें वायटान परतून दिवच्याक, कारण ते म्हाका एक फोंड काडटात. ताचे पासत मिनोती करूंक तुजें सिरंतोन ताजे वेली निवारूंक हांव तुज्या मुखार कसो उबो रावतलो हाचो उगडास कर. देवाचें उतर आमचो जबाब जातलो. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडूय सर्वेस्परा. परतून म्हणुया. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडूय सर्वेस्परा. चोत्राय मांडलेल्या काळजान म्हाका पडूंक दिवं नाका. तूं एकलोच म्हजो आदार. तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा विस्वाशी देवा. जबाब. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडूय सर्वेस्परा. म्हजेर गुणगुणटात तें म्हज्या कानार पडटा. सोर भोंवती भिरांतीचो कलकलो. सगळे बरोबर म्हजेर चावतात.
म्हजो जीव काडूंक मांडण्यो येवजितात. जबाब: तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसां. तूंच म्हजो देव, होच म्हज्या काळजाचो उलास. तुज्या हातांत आसा म्हजें जिवीत. म्हाका पिडापीट दितल्यांक दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब: तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. उद्गार: हांव संवसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी. म्हजो पाटला कोत्तात ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू जेरुसलेमाक चडोन वेतालो आनी 12 शिसांक कुशीन व्हरून ताणें सांगलें, आमी आतां जेरुसलेमाक चडत वेता आनी मनशाच्या पुताक मुखेल याज्ञिकाच्या हातांत घालतले. ताका मोर्नाचें फर्मोण ते मारतले आनी ताच्यो मस्कऱ्यो करूंक, ताका जेरबोन मारूंक आनी खुर्सार किडावंक, ताका ओन बाबार्थ्याचे स्वाधीन करतले आनी तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जातलो. तेन्ना झेबेदेवाच्या पुतांची आवय ताची सोशी आपल्या पुतांक घेवन आयली आनी ताचे कडेन कितें मागूंक आयलोले भाशेन ताच्या पांयां पडली. आनी ताणें तिका म्हणलें, तुका कितें जाय? तिणें म्हणलें, ह्या म्हज्या दोगांय पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसऱ्या दाव्या हाताक तुज्या राजान बसूंक लाय. जेसून प्रतिपार केलो, कितें मागतात तें तुमीच नोकळो. हांव पियेतलों त्या पात्रांतलें तुमच्यान पिवंक जायत? तांणी म्हणलें, वय जाता. ताणें तांकां सांगलें, म्हज्या पात्रांतलें तुमी खरेंच पियेतल्यात, पूण म्हज्या उजव्याक वो दाव्याक बसूंक म्हज्यान तुमकां दिवंक जायना. बगोर म्हज्या बापान कोणाक फर्मायलां, तयार केलां, तांकांच. हें आयकून हेर 10 जाण त्या दोगां भावाचेर तिडले. पूण जेसून तांकां आपणा सोशी आपोवन हाडून सांगलें, ओन बावार्थ्या मदें तांचे अधिकारी तांचेर आपली पदवी जबरदस्तीन चलयतात आनी तांचे वडील आपले सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणत. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो. तेच परी मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंक न्हय, बगोर हेरांची चाकरी करूंक आनी सोमेस्ताची सोडवणी पासत आपलो जीव दिवंक आयला. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. बाबा भयणीनो, बऱ्याक बरें, वायटाक वायट, पूण बरें करतल्याक सदांच वायट मेळटा हें आमी आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां मेळटा. जेरमियास प्रवादी हो पोरजे खातीर बरें करतालो. बरें तांकां तो आपूण प्रवादी कसो उलो मारतालो आनी तांच्यो वाटो नीट करात, तुमी सर्वेस्पराचेर खोलपल्यात अशें तांकां सांगतालो. तरी पूण ते सगळे एकठांय जावन ताचेर बोगलांठां घालतात आनी बाबा भयणीनो ताका वायट कसो धरतात. जेजू ह्या संवसारांत आयलो आनी जेजूचेरूय अशेंच घराणें पडलें. ताका खुर्सार किडायतना जेजून म्हणलें, हांव ह्या संवसारांत म्हजी खुशी करूंक न्हय, पूण म्हाका धाडला ते म्हज्या बापाची खुशी करूंक आयलो. आनी जेजून आमकां कांय बरी आज्ञा दिली. आपुणूच पयलो दुसऱ्यांचो सेवक कसो सेवा चाकरी ताणें केली. म्हणटकूच जो कोण तुमचे मोडें व्हड जावंक सोदता ताणें तुमचो सेवक जावचो. जो कोण पयलो जावंक सोदता ताणें सगळ्यांत निमाणो जावचो. ही आज्ञा ताणें आमकां आपल्या जिवितांत खरेपणी चालीत, आपल्या जिविताचे चालींत, आपल्या जिविताच्या उतरांतल्यान आनी कुरण्यांतल्यान दाखोवन केली. जायते फावटी ओन बाबार्थ्या भाशेन आमी ह्या संवसारांत जियेता. आमकां जायते फावटी दुसरो अधिकार दितलो तेन्ना आमी पदवी, मान आनी सगळे ह्या संवसारांत आसा तितलें व्हडपण घेवन जियोंक सोदता. इतलेंच न्हय, दुसरो आमकां जेन्ना बऱ्या मार्गार वचूंक आमकां उलो मारता तेन्ना बाबा आमचे कान, आमचें मन सगळें आमी बंद दवरता. आमकां कित्याक पडलां अशें आमी चिंता.
जेजू आज आमकां म्हणटा ओन बावरत्या मदें तांचे अधिकारी आपले पदवी जबरदस्तीन चलयतात आनी तांचे वडील आपले सत्तेचो तांचेर भार घालतात. हें तुमी बरे भाशेन आनी आमी पळयता इतलेंच न्ही आमी करता आमच्या जिवितान. म्हणटच जेजू म्हणटा तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे मदें जो कोण व्हड जावंक सोदता ताणें पयलो सेवक जावचो, सेवा चाकरी करची. आनी जेजू म्हणटा हांव ह्या संवसारांत आयलां न्हय सेवा घेवंक पूण सेवा करूंक आनी म्हजो जीव तुमचे पासत खर्चूंक. खरेंच आपलो जीव खर्चूंक एका मनशाक भाव भयणो जायते फावटी आवड. कित्याक संवसारान वस्तू आसात ते भाशेन आमी जायते फावटी भियोन काडटा. संवसारान पदव्यांचे मनीस आसात तेन्ना आमी भाव भयणो तांचेर जाता गुलाम. संवसारान वस्तू आसात तेन्ना आमी भाव भयणो सगळे बोली पडटा. म्हणजे संवसाराच्या पयशांक आनी संवसाराचे पदवेक इतली आस आमची की आमी जायते फावटी तांकां बोली पडटा. जेजू म्हणटा सेवे चाकरेचें मोन तुमी आपणायात. कित्याक जितले तुमी ल्हान जातले खालती जातले सेवे चाकरेन सेवा करतले तितलेच सर्गीचो बाप पळयतलो, तितलेच म्हजें राज विस्तारूंक तुमकां आदार सोयीक मेळटलो. हीच कृपा भोव करून ह्या प्राचीत काळांत आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. गायन घेऊया C21 पेज नंबर 37 C21. म्हज्या भाव भयणी म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवबापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या नियाके होई सुबेच्या दवा सुबेस्वर म्हणून घेवया. सर्गीच्या बापा तुज्या हातांतली आमी घेतल्यान ती देणी तुका आमी आतां भेटयता. तांची तुजी दया दीस घाल आनी भेटोवणे वरवीं आमकां आमच्या पातकांच्या बांदपासांतली सुटय आनी तुज्या भुरग्यांची स्वतंत्रताय भोगूंक पावय. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा सोर पदवीदारांनी सासणाचे देवा सोर कडेन सोद जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो. आमचे वंदावण्यो दमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बोडान. सोरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सोरनात तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापाच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगल्या दुता भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवासची काळजान आमी गायता. पवित्र 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 गांवबराचो सर्वेस्पर स्वर्ग आनी सर्वेस्पराचे नावे
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची चोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी सोमेस घेयात आनी पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराचें रगत, पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोड पोरगोटुया तुझ्या कुसा आनी पुरोची भोगपणा होली तुवें आमकां सोडली सोया संवसाराच्या सोडवणाऱ्या आमची सोडवण. बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपुढे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतरे आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गोंडी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगातीत चोपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मतान सर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगातात, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमच्या सरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांणी प्रती नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निवाद दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या आड्याक आमी बरोशेन उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृतीत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसगा जे कशे परमा तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयताय सासणाच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शरीर संवसाराचे पाप काडटा ती शरीरच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुजे एकाच तरान म्हाका भलायकी मेळटली.
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन प्रार्थुया. देवा आमच्या दोयार बापा, ह्या पवित्र जेवणांत ओमो जिविताची सुफोळ कुणां तुवें आमकां घडोवन दवरल्याय. तिचे वरवीं सासणाचें तारण आमी जोडूंक पाव म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आज सांजे पवित्र संस्काराची बजवण पवित्र और जातले 6:30 सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये
पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास एक आकुतीचे माये चुचुरे कोर म्हजे हांव आयकता सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बोरवाशा पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजी सासनाची चाकून कशी हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन अविस्वास तुजे ताईं खात्री जशें हांव सत मानता म्हज्या सासनाच्या साल्वासांवाची कोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडली कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत वतली हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयो पूण भियेता पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायन आनी बाळीत म्हजो आत्मा ओ तोर वतता उपकार जो मागता तुजे ताईं आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं अदीक करून एमकोणाच्या चपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूं आनी म्हणून तुका ए माये आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वस्पो तुझे ताईसा अस्तरामध्ये तू सुदव आणि सुदव तुझा पुत्र येसू मागीन ते प्रेदवाचे माये माबापांना ते विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वस्पो तुझे ताईसा अस्तरामध्ये तू सुदव आणि सुदव तुझा पुत्र येसू मागीन प्रेदवाचे माये माबापांना ते विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वस्पो तुझे ताईसा अस्तरामध्ये तू सुदव आणि सुदव तुझा पुत्र येसू मागीन प्रेदवाचे माये माबापांना ते विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार बागिंती मरे आदार दी ओदृष्टा सांपळल्या मजत कोर अस्कोत काळजाच्या माग पोचे पासून जा शराती देवाच्या मुन्याराची विनोद कोर सगल्या देवाक पेटयलेल्या अस्तोऱ्या पासून फावो कोर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासनाचो आलाशिरो तुका केले आमचो आश्रय साहेबनी आदार दिनार गोरसांत आनी दुखी प्रार्थुया हे सुम्य जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मरेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता
आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिच्या मायपणाचो आलाशिरो बगूंक पावूंक सदांकाल फोड तुजे सोडवणेचो तूं जो जियेताय रासूच चलयताय सासणाच्या सासनांक पिडेवंता खातीर आमी मागुया थोडो वेळ ओगी रावया भोव करून युक्रेन ह्या देशांत जायतीं पिडेंत आसात जायतीं ह्या झुजाक लागून संकोश्टान आसात तांचे खातीर मागुया जायतीं जाण मरून गेल्यान जायतीं जाण इलाज सोदतात तांकां आजून वखदां पावोंक ना तांचे खातीर मागुया आमचो आदार सोम्याच्या नांवार सोम्या म्हजे मागणे आयक म्हजें रुदन तुजेशी पावो सोम्या आसूं तुमचे सवें तुज्या आत्म्या सवे प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो को सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनोदवंत आदारान भाग्योन सदांच आंकवार मरेचे ती निवारूंक ह्या काळाच्या कोतींतली आनी भोगूंक पावंक सासणाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जोटून करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगात ती जियेतान रासोट करता सासणाच्या सासनांक शाश्वत आदाराच्या मायेच्या मागण्या वरवीं सोर पदवेदार देवाचें बेसांव बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवळान सदांकाल तोगू गायन घेऊया T29 पेज नंबर 216 T29